साद्या काळाचो चवथो आयतार जराल प्रस्तावन. आज साद्या काळाचो चवथो आयतार आनी आयची देवस्तुती जेजूची उतरां सडवण दितात म्हणलें नियाळूंक उलो दिता. जेजूचें दयाळायेचें उतर, मोगाचें आनी बोगसाण्याचें उतर मनशाक सडवण दिवंक शकता. जेजूची उतरां आमचें जिवीत बदलूंक शकतात, आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक शकतात. भिरांतीतावन संतोशाक, निराशेतावन बरवशाक आनी दुस्मानकायेतावन मोगाक हाडूंक शकतात. जेजूची उतरां जिविताक नवो अर्थ आनी नवी विशय सूची दिवंक शकतात. जेजूची उतरां सबारांक सोडवणेची सकत जावंक पावली. देंवसाराच्या पासांत आसल्यांक, मरण अनुभव करतल्यांक आनी कश्टांत बुडलेल्यांक जेजूचें उतर बुजावण आनी शांती समाधान फावो करता. जेजू संवसारांत देवाचें राज संवसारांत स्थापन करूंक आयिल्लो, तर जेजूच्या उतरा प्रकार जिणी जिवंक आनी देंवसार आनी ताच्या उपद्रातावन मेकळे रावंक ह्या संभ्रमान करपा मागया. त्या वाचपाक प्रस्तावन. देव मनशाक ताचें रायबरी जावंक आपयता, ताच्या दुतांक तो धाडटा, ताची कुशी परगटूंक फर्मयता. मोइशेच्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडापेकान सांगता, देव एक महान प्रवाद्याक धाडटलो आनी तो ताची कुशी तांकां कळोवन सगल्यांक देवा थंय व्हरतलो म्हळें स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी शिदिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत दोन तरांच्या बेसा विशयान तो उलयता. एक समर्पी जिवीत आनी दुसरें काजरी जिवीत. ह्या दोनूय बेसांत आमी पवित्राय सांबाळूंक उलो दिता. तर आमच्या बेसाक फावो जाल्लें जिवीत जिवंक प्रेरण दिवचें उतर आतां आमी शिदिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. जेजू गालिलियांत आपल्या पयल्या आपोस्तलांक वेंचता आनी थंयसर 1 वा 2 दीस सुवार्ता परगट करता. अशें एक दीस तो साबाता दिसा सिनोगोगांत सुवार्ते परगटणे सांगात आश्चर्य करता आनी ताचें उतर सडवण दिता म्हणलें स्पश्ट करता. तर देंवसरा वाट सांडून देवा वाटेन चलोवंक प्रेरण दिवची सुवार्ता आतां आमी शिदिवन आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे वडील जावन आशा पापसाहेब फ्रांसिसाक, सर गवळ्यांक, याजकांक आनी धार्मिकांक तुज्या दैवीक शक्तीन भर. तांचें मुणयारपण सेवेच्या मनोभावान भर आनी तांणी भावार्थी परचीक देंवसाराच्या बंदपासातावन सुटोवन तुज्या सावळेन जिवंक तांकां वाट दाखयशी. तांकां तुज्या दैवीक जाणवायेन प्रेरीत कर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांणी करचो बासावण्यो दिवचो भरवसो मोडीनासता तांणी दिल्ल्या उतरा प्रकार अभिवृद्धीच्या कामांत मेतेर जावंक आनी परजेच्या सर्वोत्तम अभिवृद्धी पासून वावरूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी अशा पिडेस्त प्रायस्त, निर्गतीक आनी असहायक भाव भयणींनी तांच्या एकसूरपणांत आनी निरासपणांत भावार्थांत धंडळ जिवीत तुजेर भर वचून जिवंक तांकां तुज्या बुजावणेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी युवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजणांनी जिविताचें म्हत्व समजून संवसाराच्या आनी देंवसाराच्या उपद्रांक वळख जायनासतना शगुणीवन भावार्थी जिणी जिवंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. काकुळदारा बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी तुजें उतर आमच्या मेटांक दिवो म्हळें समजून देंवसाराक भुलन नासतना तुज्या मोगान प्रेरीत जाल्लें आमचें जिवीत कर. एकामेका थंय मोगमय पासान जिवंक आदार लाभय अशें आमचे थंय आसो राग मोसर हगे द्वेश पयस करून देखीवंत क्रिस्ती कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता.